आज आम्ही उदरगत संस्थेच्या वतीन हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाक बसलेले आसात। आमच्या बरोबर आसात मांद्रे पंचायतीचे सरपंच मिगेल फर्नांडीस, तशेंच हरमल पंचायतीचे सरपंच आसात सातान फर्नांडीस, तशेंच सचिन राऊत आगरवाडा सरपंच आहात, धरती नागोजी केरी सरपंच आसात, तेच बरोबर एंथोनी फर्नांडीस, रॉबर्ट फर्नांडीस मांद्रे पंचायतीचे पंच सदस्य, अजय गाड आसात आणि इतर बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात। आयज प्रेस घेवपाचे एकच उद्देश की हाली एक दोन दीस तुम्ही पळयतात कलंगूटचे MLA मायकल लोबो हांकां खंय तरी स्वप्न पडटा की आपूण खंय तरी मांद्रे मतदारसंघात की फुडल्या 2007 चे असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट करतलो आणि आपूण जिखून येतलो अशें ते वारंवार पत्रकारांकूय सांगतात की आपूण आता एक्टिव्ह जालो आणि ते विजिटूय करतात। ते उद्देशान आमी तांकां एकच सांगूंक सोदता की मायकल लोबो हेची जर राजकीय कारकीर्द आमी पळयत जाल्यार ह्यो खंयच्या पार्टेक लॉयल आहा काय। 2022 पयलीं तो BJPत आसलो आणि BJP कडल्यान सगळी तेणी आपापली सगळी मतदारसंघात कामां करून घेतली आणि लास्ट मोमेंटाक BJP जी संघटना BJP सरकाराक तेणी सायडीन दवरून काँग्रेसीत प्रवेश केलो आणि काँग्रेसची तिकीट हाडली आणि काँग्रेसच्या तिकीटीचेर तो जिखूनय येयलो आणि जिखल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आहा बांबळे थंय खुर्सा कडेन म्हणा किंवा महालक्ष्मीचे पणजे टेम्पला कडेन म्हणा किंवा बोडगेश्वराच्या म्हापसा टेम्पला कडेन सगळे MLA वचोन तेंच्यांनी एक शपथ घेतली की आमी कशेच फुटचे ना। सो एक प्रकारे मायकल लोबोन हो विश्वासघात केल्लो आसा, एक काँग्रेसच्या पार्टीचो आणि एक BJP पार्टीचो। हो एक म्हणजे तेच्या फुडें मायकल लोबो फुडें एक लॉयल आसा तो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण आसा। आज आमी पळयतात की मायकल लोबो म्हणटा की आमी मांद्रे मतदारसंघात कंटेस्ट करूंक सोदता, पण तेका खबर ना की तेच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितले लोक नाराज आसात, कितले लोक नाराज आसात। आयजूच आमी व्हिडिओ पळयला की सुदेश मयेकर म्हणून हो म्हणटा की बाबा आमच्या मतदारसंघात उदकाचो स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर, स्कॅरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टॅक्सी इश्यू आसात, ते शिवाय बरेचसे विषय आसात आणि जेन्युइन विषय म्हणजे तुमकांय सगळ्यांक खबर आहा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे थंयसलेच लोक उलयतात की दिसा दवळ्या थिंगा प्रॉस्टिट्यूशन जाता, ड्रग्साचो वेवहार जाता किंवा ते डान्स बार जे चल्लेले आसात पळय ते लोक उठाव करतात। युवा वर्ग कलंगूटचो आयज रस्त्यार देंवता, तर कित्या खातीर देंवता तर हे डान्स बार रातचे सबंद रात्रभर डान्स बार थंय चालू आसतात, नॉयज पोल्युशन आसता। हेच्या खातीर ते कितले फावटी मायकल लोबो कडेन वचून मेळ्ळे जाल्यार तो मायकल लोबो तांकां कांयच कान हलयना, तांकां कोर्टाची पायरी चडोवन ते डान्स बार बंद करचे पडटा। हेच्या वयल्यान तुमी चिंता की हे सगळे अनैतीक धंदे कोणाच्या आशिर्वादान चलतात आणि हे जर सगळे तो मायकल लोबो जर चलयता आणि तो जर मांद्रे मतदारसंघात जर तो निवडून येवपाक किंवा कंटेस्ट करूंक सोदता जर बाबा रे आमी तुका सांगतात की आमकां दुसरे कलंगूट आमच्या मांद्रे मतदारसंघात नाका, कित्याक मांद्रे मतदारसंघ हो भाऊसाहेब बांदोडकराचो मतदारसंघ। ह्या मतदारसंघात आमकां असो एक आमदार लाभलेलो आसा जे युवा तेच्या कडेन नेतृत्व आसा। तेणी आयज पयले मांद्रे मतदारसंघात एक संस्कृती आमची जी आसा ती टिकोवपाचें तेणी बऱ्यापैकी काम केल्लेलें आसा। आज आमी मांद्रे मतदारसंघात पयले रिसेंटली तेणी दीपोत्सव सारको कार्यक्रम तेणी आयोजन केलो। हो कार्यक्रम करीत आसतना तेणी ल्हान ल्हान माणकुल्या भुरग्यांचो विचार केलो, हो कार्यक्रम करीत आसतना तेणी महिलांचो विचार केलो, हो कार्यक्रम करीत आसतना तेणी जे कलाकार आसात आकाश कंदील म्हणा किंवा रांगोळी स्पर्धा म्हणा किंवा महिला फराळ करता हेंचो विचार केलो, तांकां प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिलो आणि इतले सगळे करीत आसतना त्या महिला जे फराळ करतात प्रत्येकाक जे महिलांक फूड कोर्ट घालून दिला तेणी, जेणे करून जे खाद्य पदार्थ करतात तांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळचो, तेंची खंय तरी चव लोकांनी चाखची। अशा प्रकारचो आमदार आमकां लाभलेलो आसा। मायकल लोबो सारको हांगा येवन आमची संस्कृती पिड्ड्यार करपाक आमी तर ताका कशेंच दिवचे ना, हो एक विशय जालो। त्याच बरोबर तो डेव्हलपमेंटाचो विशय उलयता। आता डेव्हलपमेंटाच्या विशया बद्दल सांगपाचें जालें जाल्यार रिसेंटलीच आमच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हे हांगासर ह्या प्रोग्रामाक येयल्ले आणि त्यांनी एश्युरन्स दिले की ह्या 2.5 वर्सां येणाऱ्या 2.5 वर्साच्या काळात जे डेव्हलपमेंटल वर्क जे पाईप लाईनीन आसा ते सगळे फुलफिल आपण करतलो।
सो मांद्रे मतदारसंघाची काळजी तुका मायकल लोबोक पडोवंक ना, ती आमची सगळी काळजी डेव्हलपमेंटाची गोवा राज्याचे पालकमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आपल्या खांदार घेतलेली आसा. तेच बरोबर आनीक एक तुमकां एक सांगूंक सोदता की जे झोनिंग कन्वर्जन जाले त्या बद्दल तो कांयच उलयना. आयज आमच्या कडेन डिटेल्स आसा. पळयत जाल्यार आसगांव, शिवोले, अंजुना, कांदोली अशा वेगवेगळ्या भागात कन्वर्जन जाल्लेले आसा आणि ह्या कन्वर्जना बाबत मायकल लोबो एक शब्दय काडिना. आयज पळयत जाल्यार तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी 4,43,444 इतली एरिया स्क्वेअर मिटर ही कन्वर्जन जाल्लेली आसा आणि ह्या बाबतीत तो एकच बरो उलयना. सो आमी तेका सगळे मांद्रे मतदारसंघाचे आयज सरपंच आसात, पंच आसात, सगळे वांगडी आसात, MLAचे सगळे वांगडी आसात. तेच आमी मायकल लोबोक एकच सांगूंक सोदता की तूं तुज्या मतदारसंघात लक्ष दवर. हे जे कितें लोक थंय बोवाळ मारतात उदका खातीर, पाणया खातीर, टॅक्सी इश्यू आहा, ते प्रोस्टिट्यूशन चलता, ते सगळे धंदे तूं बंद कर आणि मागीरच मांद्रे मतदारसंघात इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो विचार कर. जी दारोलकार, म्हाका दिसता मांद्रेच्या लोकांक बरी खबर आहा की आयचे डेटीन आमदारान कितली बरी कामां केल्या आणि आमदार जावचे पयलीं कितली मांद्र्यान बरी कामां केल्या तो मांद्रेची जनताक बरी खबर आसा. तातूंत कितें आसा, कोणी एक ऑपोजिशन हे आसताच. जेन्ना इलेक्शनार रावलो तेन्ना दुसरे घडयेक आसले जे कोण जिखून येवंक ना. सो सगळेच काय पॉझिटिव्ह आसचे ना. तातूंत एक 5% म्हणा एक सेपरेट आसात ते स्वताच्या आपणाच्या स्वार्थाक लागून आमदाराचेर कसलेय कमेंट करतात. एक अशें दिसता की आदी तेच मनीस बरे उलयताले, आयज वायट उलयतात. सो एकल्याचो एक टायम येता ते भाशेन लोकांक डायवर्ट करपाचें काम चल्लेलें आसा. आयज ते भाशेन पळयल्यार आमचे रोड जायते लोक बोब मारता रोड ना हे ना, बट म्हाका दिसता आमदारान आयचे डेटीन रोड आसले तातूंत बरे केले आनी ह्या मॉन्सून टायमार पावस जाय तो पडल्या कारणान मोदें काम कसलेंच घेवंक मेळोंक ना. ताचे उपरांत म्हाका दिसता सगळें काम जाल्लेलें आसा आनी रोड आयचे डेटीन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी रोड हे बरे आसात. आनी आदी आमदार जावचे पयलीं जे कितें आसलें ताचेर आमदारान भर घालून जायती बरी कामां केल्या. उलोवंक जाय ते उलयतले, बट मांद्रेची जनता जाणा की जी दारोलकारान आयचे डेटीन मांद्रे पासत कितें केलां, युथा पासत कितें केलां आनी तेच भाशेन गरिबां पासत कितें करूंक जाय ती जायती कामां तेची चालू आसा. तातूंत एक दोग जाण हिगडे उरले आसतले, कित्याक मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरी व्हडली आनी घडयेक ताच्या हातूंत कोणें निदर्शनां हाडूंक ना. घडये एक दोन हिगडे उरले आसतले, ते जावंक शकता. बट म्हाका दिसता 90% आमदाराची कामां आनी मांद्रेची जनता 90% आयचे डेटीन आमदारा बरोबर आसा. तेच भाशेन एक आमदाराचें एक आमचें एक व्हडपण हांव सांगपाक सोदतां. जशे लोक डिफरंट पार्टीचे आसतात, कोण काँग्रेसीचे, कोण BJPचे, कोण आनी कोण MG, सगळे पार्टीचे डिफरंट आसतात. पण आयज कोणीय ऑफिसान येयलो जाल्यार म्हाका दिसता पयलीं कामां जे आमदारा बरोबर नासले तांची पयलीं कामां जातात. तें एक बरेंपण, कित्याक आदी आमच्या लोकांनी जायते भोगलां. कोण कोणाक वावरूंक ना, तेचेर रिवेंज घेवप, कितें करप, हे आयचे डेटीन म्हाका दिसना की कितें तरी चलना म्हणून. आनी ते भाशेन आमचें जें राजकारण आमी आमदार आसात, पंचायतीन आसात, आमी बी तशें करना. सो सगळें पॉझिटिव्ह जाता, कामांय बरीं जाता. पंचायतीनूय तशी फिश मार्केट आमदारान हातीन घेतलां, ग्रावंडाचेंय काम चालू आसा. पण तेतून थोडे काही मांद्रेचे नागरीक आसा, थोडे कितें मातशें तेतून निगेटीव आसा. तेच भाशेन तेन्ना ज्यो NOC जाय पडटा तेन्ना आमचेच लोक कितें तरी मातशे वयर खाला आडकोड येता आनी त्या कारणाक लागून मातशी कामां फाटीं फुडें जातात. ती घडयेक सगळीं फुडें कामां काबार जातलीं. आयज जे चल्लां जे एकामेकाचेर ब्लेम गेम करपाचें, म्हाका हें दिसता की ब्लेम गेम खेळपाचो टायम अजून येवंक ना. जे तरेन आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें काम करचें, लोकांचे मनां जिखोवन घेवचें, लोकांक पळोवचें कितें जाय तें. बेश्टेच आपल्याचो कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून दुसऱ्याचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन उलोवन ही बेश्टी जी मनां दुसऱ्यांची दुखयता हें करचें न्ही. कित्याक जोण एकलो जाणा तेंचो MLA तेंच्या
कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलें काम करतात आनी चालू आसा. जेन्ना कोण काम करिना तेन्ना एक क्वेश्चन करपाक आसता. जेन्ना काम चालू आहा आनी जशें आमकां सांगलें हाणें की आमच्या सीएमान आमकां प्रॉमिसूय केला की जी उरलेलीं कामां आहा ती 2.5 वर्सांनी कंप्लीट जातली म्हणून. जेन्ना ही कामां आसतानाय जर तर डेव्हलपमेंट जायना म्हूण हें चुकीचें आसा आनी आमी हेचे निशेध करता. नाव इम्पॉर्टन्स चड दिवंक सोदिना. ते आमकां दिसता आमकां येता मांद्रे वी आर व्हेरी मच हॅपी विथ MLA. सो तेणी म्हटलें पळय मांद्र्या खातीर काम करपाक कितें डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता आमचो आमदार इतलो कॅपेबल आहा कितें 2-2.5 वर्सांचो फर्स्ट टायम MLA जावन तेणी इतलो डेव्हलपमेंट केला. म्हाका दिसता 3 फावटी MLA जावन ते जर आतां हांगा हेच्या पयलीं तेंच्यांनी करूंक जाय आसलें. तेंकां MLA जाल्या उपरांत कोण मिनिस्टर जाल्या उपरांत कोण हेल्प जाता अशी ना. कित्याक आमचो जो MLA इज व्हेरी मच कॅपेबल टू डू डेव्हलपमेंट इन अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हेतून कितें आसा जे कोण व्यक्त आपापले कितें थ्रू मिडिया जे कितें सांगतात तांकां जर तेणी आपली प्रतिक्रिया दिली. बट अशें दिसता कितें की अशें जावचें न्हू. कित्याक वी आर कॉन्फिडन्स आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां कांय दिसना. आमी आमदारा बरोबर सदींच आसतले. जे आमदार करता ते म्हाका दिसता सगळे आमचे लोक सॅटिस्फायड आहा आनी ताका दिसता की तेणी कॉन्टेस्ट करतलो कितें करतलो तो तेजो थॉट कितें चिंतता पूण कांय जावपाचें कांय ना. आमी सदांच आमच्या आमदारा बरोबर आसतले. थँक्यू. कितें तरी स्टेटमेंट येयला की मांद्रे मतदारसंघात जीत आरोलकर यांनी कितेंच डेव्हलपमेंट करूंक ना म्हणून. हो स्टेटमेंट कितलो खरो आसा आनी कितलो चुकीचो आसा हें आमकां खबर आसा. आमी ताका महत्व दिना. आनी मेन म्हटल्यार म्हाजो केरी तेरेकोल गांव आसा तेचे आयज हांव सरपंच आसा. थंयसर 10-12 वर्सां कितेंच डेव्हलपमेंट जावंक नासलेली. आमचे GIA फंड 10-12 वर्सां येवंक नासलेले. ते आमचे जीत भाईन घेवन येयल्ले आसा आनी आमचे डेव्हलपमेंट केरी गांवान बरें बरें चालू आसात. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव कितें म्हणटा आतां कोण कोण MLA आसात तेंच्यांनी आपल्या मतदारसंघात थंयसरूच लक्ष घालपाचें. दुसऱ्यांच्या मतदारसंघात आपूण ढवळाढवळ करपाची न्हू. आनी आमी सदांच जीत भाई वांगडा आसात रावतली.